पूण एका दोळा इस्ल्यान आनी तिसल्यान जाता तितल्या आड येतात तस जाल्यार मनशां सांगाता बसोंक एका दोळा समाधान ना जाल्यार खंयच्याय कारणाक लागून बसल्यान जाल्यार कशें शांती वांटून खाण घेतात कशें म्हूण सांगल्यार अशें करचें म्हळ्यार तांचें तोंड पळोवंक नाका सुरविल्ल्या पवीर सभेंत आमी पळयलें जाल्यार मिसाचें बलिदान भेटोवचें आसलेंत सिमिस्त्री भितर कित्याक म्हळ्यार उक्त्यान तांकां भावार्थ पाळूंक सोडिनातले देखून तांणी धरणी पंदल्या व्हड सिमिस्त्री तांतू वचून तांणी मिसाचें बलिदान भेटोवचें आसलें वा ती पेटोवच्या काळ बदलला आनी रीत संस्कृती बदलल्या मरणा उपरांत सोरा आनी मांस आयलां हे परत्यान एक फावटी आमी चिंतूंक जाय जाल्लो विशय समट आनी सावाला मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां समेस्तांकी स्वागत आयच्या दिसा फाटल्या दिसांच्या समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाचेर दिल्लीन थोडीं सूचना आनी विचारलीं सवालां ह्या विशयांत जापी दिवंक आशेता सडावतू सवालां एक सोडून मरणाच्या रिती विशयांत आसात एक सवाल आसा मिसाच्या वेळार शांती दिवच्या विशयांत देखून पयिल्लें तें सवाल घेवन उपरांत उरल्या सवालांक वेता एकल्या मानेस्तान विचारलें पाद्र्याबू मिसाच्या वेळार शांती तुमचे सोवें आसो म्हणटा तो वळो वेदीचेर ह्या आल्तारीर आसले याजक एकामेका पळोवन कितेंगी म्हणटात परगांवांतावन आयिल्लीं मनशां गांवाक आयिल्ल्या वेळार तीं शांती दिता आसतना एकामेकाक कितेंगी म्हणटात काले म्हणटात तें आनी कांय सांगूंक आसा जाल्यार आमी सगळ्यांनी सांगल्यार बरें न्ही गी आमकां तिळशी म्हणून याजक एकामेकाक शांती दिया म्हणटात जेजून ह्या संवसारांत येता आसतना हाडुल्लो संदेश जावन आसा शांती समाधानाचो जावंक पुरो तो जल्मोन ह्या संवसारांत आयिल्ल्या वेळार देवदूतांनी शांती बऱ्या मनाच्या मनशांक संवसारी म्हूण सांगलें जेजू जिवान जाल्या उपरांत ताणें शिसांक दिश्टी पडल्या वेळार समाधान तुमकां म्हूण सांगलें अशें म्हणटा आसतना जेजू ह्या संवसारांत शांती समाधानाचें देणें घेवन आयिल्लो आनी हें देणें सगळ्यांकी गरज आसा सगळ्यांकी जाय कित्याक म्हळ्यार आजकाल चड मापान विशेष रितीन सगळ्यांचें जिवीत यांत्रीक रितीन म्हणलें बरी चलता स्ट्रेस टेन्शन सगळ्यांकी आसा असल्या वेळार कोणाय मनशाक कितें जाय बरें खाण शांती समाधान दिवंक शकना बरें वस्तूर शांती समाधान दिवंक शकना स्ट्रेस आसल्या मनाक टेन्शन आसल्या मनाक खंती बेजारान आसल्या मनशाक कालें जाय म्हळ्यार शांती जायचें आनी ती शांती स्वामी जेजू आमकां दिता मिसाचें बलिदान वर्तें बलिदान आमी भेटोवचें तें भेटयत आसतना आमी इगर्जे भितर आशिल्ल्यांनी एकामेका राजयेच्या अंतस्करणांत आसूंक जाय देखून जेजून म्हणलें तुमी कोणी खाणीक भेटोवंक आयिल्ल्या वेळार तुजो भाव ताका तुजे विरोध कांय आसा म्हूण बगता जाल्यार वच आनी पयलें ताजे कडेन राजी जावन ये तुका ताज्या लागीं कांय वायट आसा जाल्यार न्ही ताका तुज्या लागीं आसा जाल्यार अर्थ कालें म्हूण सांगल्यार म्हाका ताज्या लागीं कांय वायट ना म्हूण सबार पोटे म्हणटा पूण डेलिकेट कॉन्शियन्स अंतस्करण सूक्ष्म अंतस्करण आसल्या मनशांक हें कळटा काल्यां म्हळ्यार म्हाका ताज्या लागीं कांय ना पूण हांव चिंता ताका म्हज्या लागीं समाधान ना म्हणून ताच्या वर्तनान तें कळटा देखून जेजू कालें म्हणटा म्हळ्यार तशें आसा तरी पाटी वच ताज्या लागीं
राजीचा मागिरी तुझे कानीक बेटय आणि त्या देखून आमकां तसो अवकाश मेळनातल्यार एखादा वेळा मिसाच्या बलिदानात पवित्र सभेन आमकां एक वर्तो अवकाश दिला हांव पातकी म्हणचे देवा तावन आनी आमच्या भाव भयणी तावन आमी बोगसाने मागचे शांती आनी राज्याच्या अंतस्करणांत आमी आसचे देखून जेजूक येवकारिस्ताच्या रुपार आमच्या काळजांत कान घेवचे पयले अंतस्करणाची नितळाय आसूंक जाय आनी आमच्या भोंवतणी आसल्या मनशा लागीं आमकां समाधान आसूंक जाय ते आमी वांटून कान घेवंक जाय ते वर्तें देणें शालोम शांती तुका देखून ह्या जाक शांती तुमचे सवय आसो म्हणून वेदीचेर आसल्या इतर ह्या जाका लागीं पीस बी विथ यू म्हणटा ह्या शांती तुमचे सवय आसो म्हणटा म्हळ्यार तो शांती वांटून कान घेता हेरां लागीं आनी ते जाण आसलीं आयकल्लीं मनशां परगांवांतावन आयिल्लीं तीं हेरां लागीं तेंच म्हणटा तितलेंच शांती तुजे सवय आसो म्हणून आमी कालें करता म्हळ्यार हात मुगदून अशें आनी एकल्याक नमस्कार करता बरी रिवाज आमची बाराती रिवाज थोडे फावटी अशेंय जाता काले मनशांक ताजो अर्थ कळनासतना शांती दिवचें कोणाक शांती दिवचें आमच्या लागीं आसल्या मनशांक दोनी कुशींनी आसल्यांक या जाता जाल्यार मुखल्यान आनी फाटल्यान आसल्या मनशांकी आमी शांती वांटून कान घेवं येता पूण कोणी ना जाल्यार कुशीन बगलेक आमी बेश्टें तकली बागावन शांती वांटून घेवच्यात अर्थ ना म्हळ्यार कोणा लागीं आमी मनशां लागीं शांती वांटून कान घेवची एक भोव गरजेची संगत हांगासर आमी गमनान दवरूंक जाय आमी शांती तुजे सवय आसो म्हूण उसारता आसतना ती शांती हांगा भितर आसा जाय आनी तशेंच कोणा लागीं आमी वांटून कान घेता पळय तांच्या लागीं नीज जावन आमच्या काळजांत तावन ताज्या लागीं आमकां तें बगजे शांती वांटून कान घेवची एकलो ह्या जाक मलगडो तो ऑब्जर्व करन पारखून ताणें अशें म्हणलें आसा ह्या जाक म्हणटा शांती तुमचे सवय आसो म्हणून आनी तामेर इस्लान आसले कडेन तिसल्यान आसले कडेन शांती वांटून कान घेवंका पूण एकादो वेळा इस्लान आनी तिसल्यान जाता तितलें आड येतात तशें जाल्यार मनशां सांगाता बसोंक एकादो वेळा समाधान ना जाल्यार खंयच्याय कारणाक लागून बसल्यान जाल्यार कशें शांती वांटून कान घेतात कशें म्हूण सांगल्यार अशें करचें म्हळ्यार तांचें तोंड पळोवंक नाका त्या देखून शांती तुमचे सवय आसो म्हणटा आसतना वांटून कान घेवंका कारें करचें अशें करचें अशें करचें तें कितें दाखोवन दिता म्हूण सांगल्यार भितर समाधान ना आनी जावं अशें करचें या आमी अशें केलें जावं की पुरो या शांती तुजे सवय आसो म्हूण सांगलें जावं की पुरो भितर नातल्यार बायलान सांगल्यार तें कांय प्रयोजन ना देखून जेजूची कूड आमी सेवंक वेच्या पयलें आमचें अंतस्करण नितळ आसूंक जाय आनी आमी निजाकी त्या शांतीच्या समाधानाच्या स्थितेंत अंतस्करणांत आसूंक जाय तो वळू आमी जेजू कान गेल्ली ती दादोचकाय आमकां भोगता आनी जेजून हाडिल्ली ती शांती आमकां निजाकी ती भोगूंक मेळटा देखून खंय तुमच्या बगलेन कोणी आसती तर तुमी हात जोडून बरें करून तांकां हात मुगदून तांकां वंदन करी येता शांती पाठोवं येता ह्या शांती तुजे सवय आसो म्हूण न्ही आमी सांगयता हेर सवाल आसात ती मरणाच्या रितीक संबंध जाले एकल्यान विचारलें मरण दवरता आसतना एक कडेन एक रीत कित्याक गी म्हणून हाचो अर्थ काय म्हूण सांगल्यार थोड्या कडेन इगर्जेंत मरण दवरता आसतना मिसाच्या पयलें मिसाच्या वेळार थोड्यांची तकली आल्तारी लागीं आसता आनी हेर थोड्यांची पांय आल्तारीक फुड करून दवरतात ऑपोजीट सायडीन हें कायल्या खातीर गी म्हणून बरें सवाल
हांव चिंता सडावो जाणांक कळीत आसा पूण एका दोळा कळीत ना जाल्यारय ताजो अर्थ हो जावन आसा. ही गरजेंत पाद्रा आल्तारी रावन लोकांक फूड कर्ण मी सांगता आनी लोक आल्तारीक पळोवन ही गरजेंत मिसाच्या बलिदानांत वांटो काण घेतात. देखून देवादीन जाल्लो व्यक्ती तो ताच्या मणयारपणांत कितें जावन आसलो म्हूण दाखोवचे खातीर हें मोर्न अशें दवरचें. एका दोळा देवादीन जाल्लो मरण पावलो व्यक्ती तो याजक जाल्यार ताची तकली आल्तारीच्या कुशीक दवरतात आनी पांय ते इगर्जीच्या मुखार अशें आसतात. एका दोळा देवादीन जाल्ली व्यक्ती लायक मनीस जाल्यार तो वळू ताजी तकली इगर्जीच्या त्या बगलेन आसल्यार पांय ह्या कुशीन आल्तारीच्या कुशीक आसतात. कशें आमी आल्तारीक पळोवन रावता तशें ती निर्जीव कूड इगर्जेन दवरतात. हाजो अर्थ इतलोच. तुमी एक सवाल विचारूंक पुरो, मेल्या उपरांत पांय आनी तकली खंयच्या कुशीन जाल्यार कितें गी म्हणून. मेल्या उपरांत खंयच्या कुशीन जाल्यार कांय तोंदर ना पूण जिवंत आसतना तो देवादीन जाल्लो व्यक्ती ही गरजेंत कितें करनासलो मणयारपणू तें दाखोवचे खातीर तो गुर्त जावन तशें दवरतात. हाजो अर्थ इतलोच. दुसरें एक सवाल ह्याच विशयांत तें कितें म्हूण सांगल्यार आमकां इगर्जांनी फोंड पळोवंक मेळटात. सक्कड इगर्जांनी न्ही, आदल्यो खंयच्योय इगर्जो आसात जाल्यार त्या इगर्जांनी फोंड पळोवंक मेळटात. 50 वर्सांच्या की आदल्यो इगर्जो, 100 वर्सां 200 वर्सांचे इगर्जो आसत जाल्यार ताजे भितर थंयसर फोंड मार्बल फातर आसलो आमकां पळोवंक मेळटा. ह्या दिसांनी कित्या खातीर इगर्जे भितर कोणाक निकेपिनात अशें म्हणून. सामान्य जावन इगर्जे भितर कोणाक निकेपिना. सुरविल्या पवित्र सभेंत आमी पळयलें जाल्यार मिसाचें बलिदान भेटोवचें आसलेंत सिमिस्त्री भितर. कित्याक म्हळ्यार उक्त्यान तांकां भावार्थ पाळून सोडिनातले देखून तांणी धरणीपंदल्या व्हड सिमिस्त्री तांतू वचून तांणी मिसाचें बलिदान भेटोवचें आसलें, वाती पेटोवच्यो आसल्यो उजवाडाक. कोणी जर तर युरोपाक पयणाक गेल्यां जाल्यार रोमांत धरणीपंदाचे विस्तार सिमिस्त्री थंयसर पळयल्ले आसूंक पुरो. हांगासर इगर्जांनी कित्या खातीर पयलींच्या इगर्जांनी फोंड आसताले आनी आतांच्या इगर्जांनी कित्या खातीर फोंड नात. कारण इतलेंच, आदल्या काळार मस्त दुबळीकाय आसली आनी तसल्या संदर्भाचेर इगर्जेक व्हड कांय आदाय आसनातलो आनी त्या खातीर कोणी मनीस जरी तर एक आयवस दिवंक ताका खुशी आसा जाल्यार तसल्यांचे मोर्न इगर्जे भितर निकेपूंक तांकां एक अवकाश कर्ण दितले इगर्जेक आदाय येवच्या खातीर. आनी कोण सक्कडी इगर्जे भितर निकेपूंच्या खातीर खुशी व्हरताली गी ती व्हड आयवसी दिताली. तांचे वरवीं इगर्जेच्या खर्चाक आदायाक एक व्हड आदार जातलो. ह्या दिसांनी ते नियमंत ना, ते नियमंत ना आमी ते पळयता. आनी देखून आदल्या काळाच्या इगर्जांनी आमकां फोंड पळोवंक मेळटा त्या खातीर. पूण आतां जेराल रितीन एकच लेखार सक्कडांचेय मोर्न सिमिस्त्रींत निकेपिता ते आमकां पळोवंक मेळटा. सिमिस्त्रींत कित्या खातीर विंसवण आनी एक सवाल आसा. विंसवण कित्याक? मेल्या उपरांत मेल्ल्या मनशांक वर्ग कित्याक गे म्हणून, कॅटेगरीज कित्याक? अर्थ काल म्हणून सांगल्यार सिमिस्त्री भितरय हे डिफरन्स कित्याक गे म्हणून वो व्यत्यास काल्याक. थोड्यांचे फोंड बांदतात, मागीर
थोड्यांक जराल रितीन निके पितात मागीर थोड्यांक सिमिस्त्री भितोरी जराल रितीन निके पिता आसतनाय फोंड बांदिनात जाल्यार तांकां फोंड खंयचे कडेन म्हणून विंसूंक अवकाश दितात अशा तरावळ नमुने आसतात. सिमिस्त्री भितर थंयसर वर्ग म्हूण सांगल्यार फोंड बांदचे आनी त्या भायर जागो विंचचो आनी थोड्यांक जागो विंची नासतना जराल रितीन निके पोवचे. सड्ड म्हळ्यार अखेर पर्यंत म्हळ्यार एकल्या मनशा थंय कितेंय गौरव दाखोवंक आसा ते खंय मुसर करी येता म्हळ्यार सिमिस्त्री मुसर मात्र करी येता ताजे उपरांत करूंक जायना. थोडे फावटी ह्या मरणाच्या रितीन ती एक रितीचो नाटकी पळोवंक मेळटा. हांव आसऱ्यांत आसता आसतना अशें पळयल्लें आसा हांवें कोणी गत आदार ना म्हूण सांगून आसराकान पावचें आनी ताज्या मागीर तो मेला म्हूण खबर मेळटास त्या कुटुंबाच्यान येवचें आनी म्हणचें कितें म्हूण सांगल्यार आमकां मोर्न व्हरूंक दिया फिरगेजीक म्हणून. म्हज्या मतीन हे सवाल येताले जर तर इगर्जीक मोर्न व्हरून गद्दाळ्यान तें करूंक आसा जाल्यार जीव आसतना काल्या खातीर आसऱ्यांत हाडून दवरिचें आनी तेंय व्हरून बँड आनी ताज्या मागीर व्हड दाबाच्यान मोर्न करचें. तितलें पुरो करूंक आसा जाल्यार जीव आसतना ताका इल्लीशी बरी सेवा दिल्यार बरें न्ही गे. कोणी ना म्हणलें बरी ताका व्हरून आसऱ्यान सोडच्या बदलाक इल्ली जतन काण गेल्यार बरी आसती. देखून थोडे फावटी कायलें जाता म्हळ्यार जें कितें जीव आसतना करूंक ना गी तें अनडुईंग द गिल्ट म्हणटात म्हूण सांगल्यार जीव आसतना कितें करूंक जावना देखून मरणाच्या वेळार एक रितीन हांवें तें म्हजें ऋण तिरसिलां म्हूण दाखोवच्या खातीर करतात. थोड्या सिमिस्त्रींनी तुमी चिंतू पुरो हांवें ह्या सवालाक जाप दिवना म्हणून जाप आसा. थोड्या सिमिस्त्रींनी अशें आसा कालेंग म्हूण सांगल्यार विंगड विंगड जागे केल्यात. फोंड बांदचे जागे ताजे उपरांत विंसोवणेचे जागे जराल रितीन निके पोवचे जागे. फोंड बांदतात कुटुंबाचो एक मोगाचो मनीस अंतरलेल्या वेळार ताचो उडास आसता पर्यंत थंयसर येवन उडास काडूंक आनी मागोवंक अकरेचो संकेत तो आनी तशेंच जागे विंचे. ह्या दिसांनी आनी एक वेवस्था आयिल्ली आमकां पळोवंक मेळटा. ती कली म्हणून सांगल्यार कडसो आसा जाल्यार थोडे फावटी कडश्यांत थोडे फावटी कृतक रितीन निश्च करचें. एक सादारण एक वणत बांदिल्ले बरी आनी फाटल्यान ताज्या जागो आसा पेट ताजे भितर आमी ती भितर लोटून दवर येता. एक बरी रीत म्हूण चिंता हांव. कित्याक म्हूण सांगल्यार सिमिस्त्रीन पोंड बांदतात आनी एकल्याच्या कोणाचें मोर्न जालें ते दळा ताज्या कुशीन फोंड विंचतात आमकां हांगा जायत म्हणून आनी तो वळो मस्त मनशां सिमिस्त्रीक वेतात. प्रत्येक जावन मोर्न निके पोवच्या जाग्यार त्या मनशांनी रावचें गई सिमिस्त्री गेल्ल्या. खंडी जावनी सिमिस्त्री वेता आसतना वणो घालून येतात मोचे घालून येतात आनी त्या मनशांनी रावचें गई. हाच्या आदीं कोणाक निके पिलां त्या फोंडांचेर रावचें. चिंतया जावं पुरो तुमी या हांव आमच्या मोगाच्या मनशांचो फोंड थंय आसा आनी उरलीं मनशां येवन तांचे वणो मोच्यो घालून येवन त्या फोंडाचेर रावतात. तो वळ कशें बगता खंडी जावनी बरें बगना. खंडी जावनी बरें बगना एका रितीन दुखता भितर. कित्याक म्हळ्यार आमचे मोगाचे मनशां निके पिल्याचो गुर्तू थंय फोंड आसा आनी ताजे वयर मनशां येवन ती येवन रावल्यांत गुड्डयतात बरें लागना. देखून ह्या विशयांत चिंतूंक जायतें आसा.
थोडी काना करतात म्हणून सांगला परमनंट ग्रेव करच्या बदलाक या शाश्वत फोंड बांधच्या बदलाक ताजी एक निधी करतात आणि त्या निधीतावन गरजेवन मनशां कुमोग करतात. त्या मनशाचें नांव उरता, त्या मनशाच्या नांवान मस्तो जाणांक बरेपण जाता. खंयचें बरें ते विंचे स्वातंत्र्य आमचें. अवकाश आसात, पवित्र सभा अवकाश दिता, पूण हाचो अर्थ हो न्ही कालेंग म्हण सांगल्यार आमकां कितें जाय बरें आसा तें करचें स्वातंत्र्य आमकां आसा, आमी तें सोडून दिजें म्हणना या उडयजें म्हणना. कितें बरें आसा तें आमी खंडी जावन करी येता. फोंडो बांदून ताजे वयर आनी कोणें येवन उबें रावच्या बदलाक गुड्डावच्या बदलाक जर तर त्या व्यक्तीच्या नांवान कोणाक एक 4 जाणां बरेंपण जाता जाल्यार मस्त बरें. आनी एक सवाल अशें आसा विचारलें, मनीस मरण पावल्ल्या वेळार वावरत्यांक तांकां निके पितात, सिमिस्त्री ताजी रीत चलता आनी ताज्या उपरांत तांकां श्रद्धांजली भेटयतात. हे सवाल विचारचे पवित्र सभेतावन पयस गेल्ल्या थोड्यांनी. सवाल घालेंक म्हळ्यार ताजे उपरांत ताका हप्त्याचे मीस, म्हयन्याचे मीस आनी वर्साचे मीस कळल्याक ताका. एक फावटी मनीस मरण पावलो आनी ताज्या मागीर तो सर्गार गेलो. ताज्या मागीर ताका हप्त्याचे मीस, म्हयन्याचे मीस, वर्साचे मीस भेटोवन आमी कांय ताका सर्गार धाडूंक जाता की अशें म्हणून. हाका जाप कितें दिव येता गी म्हूण सांगल्यार एक फावटी मनीस मरण पावल्या उपरांत कुडीन ताका आमी पळयना, ताका आमी आयकना. ह्या संवसारांतली खंयचीय वस्तू काणीक जावन ताका आमी भेटोवंक शकना, दिवंक शकना. थोडे फावटी कांय पाश्चाताप आसूं की पुरो. म्हाका इल्लो अवकाश आसलो जाल्यार हांव ताका अशें करतालो तशें करतालो म्हणून. एक फावटी मनशान निमाणो श्वास सोडल्या उपरांत मागीर आमकां कितेंच करूंक जायना, कालें करी येता. मरण पावल्या व्यक्तीक एक कितें म्हळ्यार ताज्या खातीर आमी मागी येता, ताज्या खातीर आमी मागी येता. कित्याक म्हळ्यार मरण पावलो व्यक्ती मागीर आपणा खातीरच ह्या हेरां खातीर मागोवंक शकना आनी त्या देखून आमी मागी येता. मागण्या पैकी व्हडलें मागणें खंयचें? मिसाचें बलिदान. जेजूचें मरण आनी पुनर्जिवंतपण आमी तांचो परगटता आनी त्या देखून त्या व्यक्ती खातीर आमी भेटोवची वर्ती काणीक आसा आमचे वर्ते मागणें मिसाचें बलिदान. हप्त्याच्या अवधेंत म्हयन्याची अवधी, वर्साची अवधी कित्याक? हप्त्याचे मीस, म्हयन्याचे मीस, वर्साचे मीस. आमी वेळ कसो लेख करता? एक व्यक्ती सोडून 1 हप्तो जालो म्हणटा, एक व्यक्ती मोगाचो सोडून 1 म्हयनो जालो म्हणटा, एक व्यक्ती सोडून आजीक 1 वर्स जालें म्हणटा. देखून आमी केदाळाय तांचो उडास काडटा, पूण जाल्यार निगदीत रितीन खंडीत जावन असल्या वेळांत आमी तांचो खंडीत जावन उडास काडटा. हप्त्याचो उडास, म्हयन्याचो उडास आनी वर्साचो उडास तो वेळ आमी तांच्या पासो तो मिसाचें बलिदान भेटयता. त्याच दिसा न्ही जाल्यार खंडीत जावन त्या संदर्भार आमी भेटयता. हाका आनी एक अर्थ आसा, तो भोव मुख्य. तो कसो लागी म्हूण सांगल्यार कुटुंबांत कोणी एक मनीस मरण पावल्या वेळार त्या कुटुंबाच्या सांद्यांक मस्त दूख भोगता. आतां कुडीक घाय जाल्यार ताका वखद आसा. आमी मनशां आमकां इमोशन्स आसात, आमकां भोगणां आसात. मनीस मरण पावल्या वेळार आमच्या भोगण्यांक घाय जाता, दुखता आनी तें कशें गूण करचें हील कशें जाता. जेजूकी भोगणां आसलीं, लाजार मरण पावल्या वेळार तोय रडलो. देखून थोडी म्हणटात काल म्हळ्यार मरण पावना बडे तो जिवन जालो आनी काल्या खातीर ताज्या खातीर मागचें गी म्हणून. लाजार मरण पावलो, तो सर्गार गेल्लो जाल्यार परत्यान जेजून काल्या खातीर ताका जिवंत करनाका फाटीं हाडलो. कुटुंबांतय ताका मोग आसलो आनी ताणें स्पश्ट रितीन सांगलें कालेंक म्हूण सांगल्यार तो मरण पावला ताचे मारिफात देवाक महिमा मेळचे खातीर.
जेजूची पदवी थंयसर परगट जाली, तो मेल्ल्यांकी जिवंत करूंक शकता अशें म्हणून. आनी ताका देखून कुटुंबांत दूख आयिल्ल्या वेळार जेजून बो अपूर्बायेन त्या कुटुंबाक बुजयलें. नाईन गांवचो विधवेचो पूत मरण पावल्या वेळार थंयसरी ताणें तांकां बुजयलें, त्या पुताक जिवंत करून फाटी दिवन. जायराच्या घरा मस्तू जाणां रडटालीं, ताच्या दुवेक जिवंत करून फाटी दिलें. थंयसरी ताणें समाधान संतोश हाडलो. जेजू जावन आसा खऱ्या बुजवण्याचे मूळ, तो मात्र नीज बुजवण दिवंक शकता. सांगाताच आमी आमच्या साध्य आसलेल्या रितीन मनशां लागीं आमी सांगात दिवन बुजवण दिवंक शकता. आतां कुटुंबाचे मनशां हप्तो जाताना उडास काडटात जाल्यार, म्हयनो जाताना उडास काडटात जाल्यार, आनी वर्स जाताना उडास काडटात जाल्यार तांचे सांगता आमी बसून मरण पावल्या व्यक्तीचें बरेंपण उसारून नियाळून आमी त्या मनशा लागीं तें बरेंपण वांटून काडून गेल्या वेळार, थोडो वेळ तांच्या लागीं खर्चिल्ल्या वेळार तांकां समाधान जाता. कुटुंबाच्या मनशांक तांचें दूख हळू जाता. दे गेट हील्ड इमोशनली. तांच्या भोगणांनी तांकां गूण जावचे ती एक थांक मेळटा. आनी त्या देखून एक रितीन मरण पावल्या व्यक्तीक आमचे मागणें भेटोवन आमी आमचे काणीक दिता, तर आनी एका रितीन हांगासर दूख पावच्या कुटुंबाकी आमी बुजवण दिवन तांचे दुखी हाळू करूंक आमी प्रयत्न करता. ही जावन आसा जाप. आनी एक सवाल विचारले आसा, हे श्रद्धांजली भेटोवची आनी मरण पावल्ल्या मनशाक परत्यान परत्यान काल्या खातीर मागणी म्हणची गी म्हणून. हे संदर्भ कसो गी म्हूण सांगल्यार ह्या सवालाचो चिंत्या हप्त्याच्या मिसा दिसा, ह्या म्हयन्याच्या मिसा दिसा, ह्या वर्साच्या मिसा दिसा मीस जालें आनी ताज्या मागीर व्यक्तीक खंयसर निकेपिला देवादीन जाल्यार थंय वचून फोंडा लागीं मागणी करतात आनी त्या भायर पवित्र उदक ताज्या फोंडाचेर शेणयतात आनी उपरांत कितें फळार दवरलां या जेवण दवरलां थंय येतात. फोंडा लागीं गेल्ल्या वेळार खंडी जावनी मागणें म्हणटात आनी ताज्या उपरांत पाटी येना फुडें खंयसर फळार या जेवण दवरलांगी थंयसर परत्यान तिनस मागणी म्हणटात. देखून ती म्हणली मागणी परत्यान परत्यान कित्या खातीर इगर्जेन मिसाचें बलिदान भेटयलां, सेमिस्त्रींत फोंडा लागीं मागणें केलां आनी ताज्या मागीर परत्यान फोंडा लागीं केल्ल्यान मागणें परत्यान हांगा हॉलांत तसल्यांत परत्यान हे फावटी कित्याक कितले फावटी गी म्हणून तें सरळ करूं जाता. व्हरते मागणें मिसाचें बलिदान इगर्जेन भेटयलें भोव बरें. ताज्या उपरांत ह्या संवसारांत मरण पावल्या व्यक्तीक निकेपिल्लो जागो ती अखेरीची निशाणी या मेट थंयसर वचून मागचें कित्याक म्हळ्यार थंयसर त्या व्यक्तीक निकेपिलां. कितेंय मागणें आसूं पुरो त्या व्यक्तीच्या आत्म्याक शांती मागची. ताज्या उपरांत हॉलांत येना फुडें परत्यान फावटी सेमिस्त्रीन केल्लें मागणें करी जें म्हणना थंयसर फळार गी ह्या निमाणें ह्या आयिल्ल्या मनशांक थंयसर जेवणाची वेवस्था केला की देखून थंयसर जेवणाच्या पयलें एक मागणें सरळ रितीन करी येता त्या व्यक्तीच्या उडासा खातीर आनी तशेंच ह्या कुटुंबाक जाल्लें दूख तांकां नश्ट जाल्लो तो भरती करून दी अशें म्हणून एक मागणें करी येता. परत्यान हे फावटी फोंडा लागीं केल्ले तितली पुरो मागणी थंय येवन करी जे म्हूण नात, सरळ करूंक साध्य आसा. नेक्स्ट सवाल घाले गी म्हूण सांगल्यार मरणाच्या वेळार कुटुंबाच्या मनशांक कठीण दूख भोगता. अचानक कोणी मनीस मरण पावल्यार ते दाळे मस्तू मनशांक शॉक धोको जाता. कसो व्यक्त करतात. आतां मरण पावले व्यक्तीक आमी आनी मुखार पळयना, देखून थोड्या जाणांक ते स्विकार करूंक वो व्यक्ती मरण पावला म्हणून स्विकार करूंक भारी कश्ट जातात. एक अवकाश मेळ्ळ्यार पुरो आसलो अकरेसो एक तूं उलोवंक गी या कितेंय आनी कितेंय करूंक गी अशें म्हणून. देखून खालें करतात म्हळ्यार तांचें दूख अशें व्यक्त करतात. खालें म्हळ्यार निर्जीव कूड दवरल्या कडेन येवन त्या थोडीं जाणां आपडटात, मागीर थोडीं जाणां येवन उमो काडून घेतात, अशा प्रकार करतात.
वेगवेगळी रीत आसा व्यक्त करची. पूण एक संगत गम आनंद दवर येता. कोणाकी वायट बगनाशें त्या व्यक्तीच्या निर्जीव कुडी लागीं रावून एक गडी बरो मौनपणी मागचे आनी आमचो गौरव पाठोवचो. बरी रीत. कुटुंबाची मनशां तांकां त्या व्यक्ती लागीं लागशिल्लो संबंद आसा आनी त्या देखून ताणें व्यक्ती करची रीत ती खंडी जावन थोडे फावटी त्या व्यक्तीक उमो दिवचो आसूं की पुरो निर्जीव कुडीक. लायनी रायिल्ली मनशां कालें करतात की म्हूण सांगलें ताणें केलें देखून हांवें करनात हेरांय पळयता म्हणून तीय करतात. गरज आसा जाल्यार मात्र एकल्यान केलें म्हणून आनी एकल्यान करचें म्हूण ना. हे सवाल विचारल्या व्यक्तीचो इरादो कालेंगी म्हूण सांगल्यार थोडे फावटी थोडीं मनशां खंयच्यागी पिडेंत आसतात आनी अशें केल्ले वरवीं त्या मरण पावल्ल्या व्यक्ती थंय आशिल्ले कले क्रिमी या कितें आसा अनावश्यक कित्या खातीर आमी वचून तांकां वचून आमी वेंग मारीचे आनी ताजे उपरांत तांकां आमी उमो काडून घेवचे. ताजे उपरांत जावंक पुरो तांचे वट्टूक आयिल्लीं भुरगीं आसात धाकटीं आनी ताज्या मागीर इतर कोण आसतात तांकां हात मेळयतात या उखलून धरतात भुरग्यांक. देखून इल्लेशे मीत सांबाळल्यार बरी न्ही म्हणलें सवाल. बरेंत सवाल. कुटुंबाची मनशां खंडी जावन तांकां हाच्या उपरांत ती व्यक्ती मागीर मेळना देखून ती तांची दूख व्यक्त करतात. हेरांनी भोव संप्या रितीन बऱ्या रितीन त्या निर्जीव कुडी लागीं रावून तांचो गौरव मान तांणी पाठोव येता मौनपणी मागणें कर. अकराचें सवाल आसा तें कालेंगी म्हूण सांगल्यार मरणाच्या मिसा उपरांत सोरो आनी मांस कित्याक गी म्हणून. आदल्या काळार मरण जाल्या उपरांत दुखांची पेज घेवची म्हूण नासली. आतां काळ बदलला आनी रीत संस्कृती बदलल्या. मरणा उपरांत सोरो आनी मांस आयला. हे परत्यान एक फावटी आमी चिंतूंक जाय जाल्लो विशय. मांस आनी सोरो सामान्य जावन केदाळा उपयोग करतात. संतोष व्यक्त करच्या खातीर गद्दळाय करच्या खातीर संभ्रमाच्या वेळार असलें जेवण आसा करतात. असलें जेवण आसा करतात. एक मोगासो मनीस मरण पावलो म्हूण चिंत्या. खंयच्या संभ्रमा खातीर सोरो आनी मांस दिवन तो संभ्रम करचो. सवाल अशें विचारूंक पुरो ती तांची तांक म्हणून जावंक पुरो. तांक वय पूण आमी कितें करता ताका अर्थ आसाचे. आमी जर तर मरण पावले व्यक्ती थंय आमकां दूख उसारूंक जाय जाल्यार तें सोरो वांडचे वरवीं मांसाचें जेवण दिवचे वरवीं ते व्यक्त करचे तितलें सूक्त न्हय. म्हाका उडास आसा एका व्यक्तीच्या वार्षिक मिसातोवळ तरकारेचें जेवण सबार बोगा आशिल्लें. तरकारेचें जेवण बरें जेवण दिल्लें. तें जेवण जाल्या उपरांत पाटी येता आसतना थोड्यांनी अशें म्हणलें हें बारी चाप्पे जालें म्हणून. आमी एक मनीस मरण पावल्या वेळार ताजें थंय दूख व्यक्त करची रीत आसा. आमी निजा की तो मनीस आमच्या सांगाता आनी ना म्हणलें तो दूख पासारचें आनी तें आमी दाखोवचें. त्या देखून कितें गद्दळाची संगत आसा आनी ताज्या मागीर कितें संभ्रमाची संगत आसा ती हांगासर हाडली जाल्यार एकामेकाक ताळ पडनात.
त्या देखून निघे मरणाच्या मिसाक येत असताना काही साध्या सापडल्या तई काळे वस्तू नेसतात दूक प्रगट करूं त्यात प्रमाणे ती शिस्त आणि ते रिवाज इतर संगतींनी पाळल्यार बरे. पाश्चात्य गांवान ते करतात वय कित्याक म्हळ्यार तांचे खाणा जेवणाची रीत ती तांची आसता आमची ती न्ही. आमी कितें बरें आसा तें आमी स्विकार करी येता आनी पाळी येता आनी ताज्या मागीर आमचें कितें बरें आसा तें आमी पाळच्यांत लज दाक्षिण करीजे म्हणना. कोण एकलो म्हणटालो काले मनशाला मेल्लो मेला आमी ताज्या खातीर काल्याक रडचें गी म्हणून. आनी त्या देखून मेल्लो मेला वय पूण आमकां जर तर तो मनीस आनी आमच्या जिणेंत कुडींत आमी ताका पळयना आनी ताज्या उपरांत आमी ताजे लागीं संपर्क करूं शकना म्हूण आमकां ताजो लॉस नश्ट बगता जाल्यार तें दूख इल्लें आमच्या ह्या खाणा जेवणाच्या रितीन ती आमी इल्लें व्यक्त केल्यार भोव बरें. तुमकां समजता की देव बरें करूं आनी असल्या संगते विशयांत तुमची कसली सलाह आसा जाल्यार ह्या तुमचे कली सवालां आसा जाल्यार दया करून ती तिळशियात मुखल्या अंक्यांनी ताका जाप दिवचे प्रयत्न करता आनी परत मेळटा पर्यंत तुमकां समजता की देव बरें करूं. समट आणि सावाला
करून परताला सडई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावाट आसल्यान कडपा सारक्या भावाटान वाडल्यार खऱ्या भावाटान सदा मागल्यार मागलेली मेळटली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार सोम्या सडई आमचो भावार समर्थ आणि सवाला हर एका आयतारा संजे 8 वरार तुमच्या डिवाइन वर्ड टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलाचेर राखून रावात. तुमच्या सवालांक जापी आपणायात. दुबाव पयस करा आणि ख्रिस्ती जिवीत ग्रेस्त करा.